69 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करताना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक मे 20 तारखेर घडिल्ली। या घडणुकेत चंद्रू गांवकार हाका दुर्दैवी मरण आयिल्लें। या पुराय प्रकरणाची दखल घेवन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान वीज खात्याच्या मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसाक खोलायेन चौकशी करून 48 वरां भितर अहवाल दिवपाक सांगिल्लो। शेनवार आयतार सुटी आशिल्ल्यान अहवाल दिवपाक कळाव जालो, देखून मंगळाराक अहवाल येतलोच अशें वीज मंत्री सुदिनान सांगिल्लें। पूण 48 वरांनी आयज 8 दीस जाले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना। मजगतीं एका आठवड्यातूच शॉक लागून मरण येवपाची दुसरी घडणूक घडल्या। देववाडो माशेलांत भाड्याक रावपी राकेश मुखालाल पासवान हे मूळ बिहारच्या तरणाट्याक विजेचो शॉक लागून मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मंगळारा राती तो घरा भायर आयिल्लो तेन्ना लायव्ह वायरीक ताचो स्पर्श जावन शॉक लागलो। रोखडोच ताका बेतकी भलायकी केंद्रांत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। वडा माशेल ह्या भागात एका भाड्याच्या रुमात रावपी राकेश पासवान हेचो मंगळारा राती विजेचो धक्को लागून ताका मरण येयल्लें आसा। हो राकेश पासवान म्हणटा तो गेले 2-3 वर्सां पासून माशेल भागात गवण्याचें काम करतालो आनी 8 दीस पयलीं तो आपल्या फॅमिलीक घेवन माशेलान येयल्लो आनी राती तो उठोन जेन्ना भायर खोलयेंतल्यान भायर सरलो तेन्ना ताका थंय पळत आशिल्ल्या वायरीक तेजो स्पर्श जालो आनी ताका कनेक्शन आशिल्ल्या कारणान ताका विजेचो शॉक लागून ताका मरण येयल्लें आसा। ताका रोखडेच बेतकेक आरोग्य केंद्रांत दाखल केल्या, पूण केंद्रांतल्या दोतोरांनी ताका तपासणी करून ताका मृत घोशीत केल्लें। माड्डोळच्यान जनता टीव्ही खातीर स्वप्नेश